सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरली आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मोगान भवन आनी भयणीनो, जेजूची उतरां ती स्वादीक, जेजूची उतरां ती गोड आनी जेजूची उतरां जिवीत दिवची ती उतरां. आनी ही उतरां पवित्र पुस्तकांत आसात. पवित्र पुस्तकां मारिपात आमी आयकता, पवित्र पुस्तकां मारिपात आमी नियाळ करता. आनी ही उतरां आमच्या जिविताक नवें सांवारतात, आमच्या जिविताक दादोसपण दितात, आमच्या जिविताक बरी भलायकी जोन दितात, आमचें जिवीत समाधानाचें करतात. तर मोगान भवन आनी भयणीनो, ह्या घडये देवाचें उतार आमी आयकूंक, देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक, देवाच्या उतराचो संदेश घेवंक आमकां आमी तयार करया. हें देवाचें उतार आमकां परगट करच्या, हें देवाचें उतार आमकां नियाळ करूंक आदार दिवच्या आमच्या बाबा MP नोराण्णा खातीर विशेश तरान मागया, ताच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आनी आमकांय हर एकली जो कोण विविध जागेता ह्या देवाच्या उतराक तान येता, ह्या देवाच्या उतराक आशेता, हर एकल्याची भूक आनी तान तो सुमी थांबोवन दी, आमकां आदार दिवन दी. ह्या उतरां मारिपा ताची कृपा सकत आमच्या जिविता वाळोवन दी म्हणून आमी आशेवया, मागया आनी आमकांच ह्या देवाच्या उतराक तयार करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 18वो अध्याय पयले वाक्य तावन 8वें वाक्य. एका शहरांत एक नितीकर्त आसलो. देवाची बिरान जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे दर्शन केदाळ येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नितेकर्ता तिका कानच हालयना जालो. पूण आख्रेक आपल्या इतल्याक तो म्हणूंक लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांकी हांव लेखिना करें, तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव कातली. उपरांत सोमियान म्हळें, त्या खोट्या नितीकर्तान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना काय? तांकां आदार दिवच्याक तो आनिकी गळाय करीत काय? हांव तुमकां सांगता, वेगीच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. हें उतार तुजें आमी नियाळत आसतना ह्या उतरां फाटल्यान आसचें रासांव आमी जाणा जावंक आमकां कृपा दिसुया. हें रास हांव जाणा जावन आमी आनी एका व्यक्तीक प्रभावीत जावच्या बरी जियोंक तूं आमकां कृपा लाभयसुया. त्याच प्रमाणे आमी आनी एका आत्म्यातावन ह्या व्यक्तीतावन बरो प्रभाव घेवंक
आनी ह्या वरवीं आमी घटाय जोडूंक आमकां तूं कृपा दिवन मागता सुमया आमेन. मोगाचें हें वासाप आमी साहित्य पोटी आयकलां आनी निरंतर मागणें करेचें म्हणल्या विशयंत साबार पोटी आमी असो ध्यान केला. पूण ह्या करेजमाच्या काळार म्हाका भोगतागी एका अनेक रितीन हो एक विचार हांवें तुवें ध्यान करूंक शकता. आनी थंय जावन आसा हर एक आत्मो अनेक आत्म्याक प्रभाव घालूंक शकता. आयच्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार एक बोळादीक शहरांत निती करत आसलो. अनेक कुशीन एक अस्खत विधव स्त्री आशिल्ली. हांवान तूं जाणाव येदोळसो आमकां पाद्र्यापान सारके रितीन अर्थ करून सांगलें ही कूड कितेंच न्हय, आत्मो जावन आसा सर्वस्व. खंयसर आत्मो आसा थंयसर जीव आसा, कुडीक ताजेंच म्हणलें कांयच ना. आनी जर तर आमी पळयून तर त्या निती करतासो आत्मो तो चिंतून आसलो हांव देवाकी बी येना, मनशांकी बी येना, हांव एक बळिश्ठ व्यक्ती म्हणून. आनी एका कुशीक एक स्त्री आसा, ती एक विधव स्त्री, तिका म्हणलें तिजें कितेंच ना. आनी तिचो तो आत्मो निरंतर तरान त्या निती करताच्या आत्म्या लागीं सांगता म्हाका नीत करून दी, म्हाका नीत करून दी. आनी ह्या निरंतर त्या विनवण्याद्वारे ह्या विधव स्त्रियेन त्या आत्म्यान त्या नित्य करताच्या आत्म्यान निरंतर ताजे लागीं विचारल्या वरवीं आखरेक तो म्हणटा हांव खंडीत जावनी तिका नीत करून दिता. पळया, एक अस्खत विधव स्त्रियेचो आत्मो आनी एका बळिश्ठ नित्य करता म्हणल्या चिंतपांदासच्या त्या आत्म्याक हो आत्मो प्रभाव घालूंक शकता. जेजू मुंद वचून सांगता जर तर त्या खोट्या निती करत व्यक्तीन तशें सांगलें जाल्यार सर्वेस्पर देव तुमी निरंतर मागिल्ल्या वेळार तुमकां कांय दिनासतना रावात. समार्या घरा स्त्रिये लागीं उलयत आसतना सुमी जेजू म्हणटा देव जावन असो आत्मो ताका आत्म्यान आनी सतन आराधन करी जाय. म्हळ्यार मनीस हांवें आनी तूं एक आत्मो, सर्वेस्पर देव एक आत्मो आनी त्या आत्म्याक आत्म्यान आनी सतन आराधन करूंक जाय. म्हळ्यार हांगासर सुमी जेजू म्हणटा तुजो तो आत्मो निरंतर कर्ण देवा लागीं विचारता आसतना, देवा लागीं स्पंदन करता आसतना तो तुज्या आत्म्याद्वारे आत्मो म्हणलो देवी तुका स्पंदन करता आनी तुका कितें जाय तें तुका दिता. आज आमी पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां जायतीं उदाहरणां आमकां पळोवंक मेळटात. एका आत्म्यान आनीक आत्म्याक प्रभाव क्रियेत म्हणल्या विशयंत आमी जायते विशयंत आमी आयकता. हांव तरी एक दोन ल्हानशें उदाहरण दिवचें तर सांत पौल तिमोथेकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्यायान 11व्या आनी 12व्या वाक्यान म्हणटा, तिमोथेक म्हणटा तर ह्यो सर संगती फर्मोवन शिकय. तूं ल्हान प्रायसो म्हण लेकून कोणूच तुजे बेपार वो करिना जावं. तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान आनी विश्वासान आनी नितीन जिणयेन भावार्थ्यांक एक देख जा. म्हळ्यार हो तिमोथी एक ल्हान व्यक्ती, म्हळ्यार प्रायेंत ल्हान आनी थंयसर प्रायेंत व्हडले आशिल्ले व्यक्ती आशिल्ले. पूण ह्या तिमोथीन ताच्या उतरांद्वारे ताच्या गुणान माया मोगान विश्वासान आनी भावार्थे बरी जिणयेन तो मालगड्यांचेर प्रभाव घालूंक शकता. ह्या
ती मोतीनं जियेल्ल्या बऱ्या जिणये वरवीं बऱ्या उतरां वरवीं ताजेकी चड प्राय जाल्ल्या व्यक्तींच्या आत्म्याचेरी तो प्रभाव घालूंक शकता आनी ते आत्मे परिवर्तन जावंक शकतात. तेच प्रमाणे आमी पळयता जाल्यार सांत पावलो तिताक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 6 वाक्यान म्हणटा, युवकांक सर संगतींनी हळत मिळत सांबाळूंक तूं उमेद दी, बरें करच्यांत सगळ्या वाटांनी तुमचो तांकां एक मेल पंक्त जा. हांगासर आमी पळयत जाल्यार एक तीत तो एक युवक आनी सांत पावलो म्हणटा, तुज्या बऱ्या नाट्या वरवीं तूं हेरांक एक उमेद दिवचे प्रभाव घाल. तुजें आत्मो आनी एकल्याच्या आत्म्यांक तो प्रभाव घालून दी आनी अशें बरें करच्यांत मेल पंक्त तूं जा आनी एका आत्म्यांक तांकां बरें करूंक तुजो आत्मो प्रभाव घालून दी. हांवां तूं मुस्तपुटी जाणाव एक आत्मो आनी एका आत्म्याक प्रभाव घालूंक शकता. सामान्य तरान हांवें तुवें चिंतचें जावन आसा म्हजो आनी तुजो संबंद आनी एका व्यक्ती थंय उलोवण्यांत करण्यांनी आसचो म्हणून जावं करून आमचो एक कुटुंबा जिविताचो संबंद. आमी उलयता, बरें उलयता, बरें करता आनी ह्या वरवीं संबंद बांदून हाडूंक पळयता. एक वेव्हारान जावंक पुरो, जें कितें हांव करता थंयच म्हाका पाटी मेळटा. बरें तर उलय न्हू, बरें तर हांवें एक कन्विन्स करन म्हाका व्यापार वयवाट जावचे बरें पळयता. या हांव एक बरें एक परिश्रम करून व्यापार करता आनी त्या वरवीं म्हाकाय तांचें तावन बरेंपण मेळटा. वो आत्मो आपल्या उलोवण्यांत आनी आपल्या कितें ताका करता काम ताचे वरवीं जाता म्हूण हांव तूं चिंता. समा जाता, पूण आनी एक हंत आसा. हांवें तुवें चिंतचे प्रमाणे केवल आमी कितें करता तो आनी एकलो पळयता म्हळ्यार दिश्ट आसा. हांव तूं कितें उलयता तो आनी एकलो आयकता. केवल आयकोण्यांत आनी उलोवण्यांत मात्र हुंदोवन ना. आनी एक चिक्केशें मुखार वचून चिंता पळयलें जाल्यार थंयसर एक चिंताप आसा. म्हळ्यार हांव कितें चिंता, हांव कितें उलयतां, कितें करता थंयच हांवें चिंतचें म्हणून ना, थंयच हांवें चिंतचें म्हणून ना. उदाहरणाक म्हज्या एका घरा सयरो आयलो जाल्यार निस्सो टायम जाला दनपारां एक आयतार असो मेळचो न्हिदोंक जाय आनी त्या वेळार एकलो येता. मुखार आमी सकाळां सांगता तूं आयलो बारी बरें जालें, कितलो थेंब जालो आमी मेळनासतना तशें अशें करून बारी बरें करून उलयता. मोचीन चिंता वो येवटें गेलो जाल्यार इल्लें न्हीद येता जालें, कितलो एक येत्त टायमार ताणें एक एजीक ह्या मनशान म्हणून. म्हळ्यार हांवें चिंतचें एक, उलोवचें आनी एक. जायपट्टे फावटी जावंक पुरो एक घोव बायलेक सांगता आमी एक कडेन या म्हणटा. हे बायल घोवाक सांगता या म्हणून. बायलेक मोन ना तरी पूण घोवाक एक समाधान करूंक येता. बायल्या सगळ्यांक पळयतना कितें दिसता, बारी बरी बायल, सांगलें आयकता, बेश्ट बायल. पूण ती मोतीन बायल कितें चिंतून आसता, ओ एक घोव कितलो म्हाका इरार करीत गी, म्हाका मोन नातल्यार आपयता. पुरपुरून पुरपुरून मोतीन पुरपुरूनच आसता. तिच्या मोतींत आसा एक, तिजी करणी आनी एक. म्हज्यान तुज्या जिवितांत साबार संगती हांवें तुवें पळयल्यो जाल्यार आमी उलयता एक, पूण आमचें चिंताप आनीकच. आनी हांव आनी तूं चिंता अशें केल्ल्या वरवीं कोणाकी कळना. कित्याक म्हळ्यार हांवें उलोवचें बरें दिसता, तांकां बरें करून आयकता. हांवें करचीं कामां तो पळयता, तो संतोश जाता म्हणून. पूण खंय एक कडेन सुकता आनी थंय जावन आसा म्हज्या मोतीन गुंची ती चिंतना ती
नकारात्मक जावन आसात, म्हज्यो करण्यो पॉझिटिव्ह सकारात्मक जावन आसात, म्हजें उलोवणें सकारात्मक जावन आसा, पूण म्हजें चिंताप साबार पोटी नकारात्मक जावन आसा. आनी त्या खातीर म्हज्या मतीन कितें गुंता तें नकारात्मक चिंतपां त्या आनीक मनशाचेर ताका कळीत नासतनासो प्रभाव घालतात. म्हजी आनी तुजी मोत एक फॅक्टरी आसल्या बरी, फॅक्टरी आहल्या बरी. फॅक्टरीन कशें विविध प्रोडक्शन जाता, संगती रचतात, तशेंच म्हज्या आनी तुज्या मोतींत काळजांत विविध बोगणां, विविध चिंतपां ती गोवनूच फॅक्टरी बरी आसून वत आसतात. आनी ही चिंतनां म्हाका आनी तुका कळीत नासतनांत मुखल्या मनशाक, ह्या आमच्या बोवारीच्या मनशाक प्रभाव घालूंक शकतात, प्रभाव घालूंक शकतात. एक सायंटिफिकली आमी पळोवचें जाल्यार एक कॉन्सेप्ट आसा, फ्रिक्वेन्सी एक्टिव्ह ऑरल रिसर्च प्रोग्राम म्हणून, HFAARP म्हणून. हें अमेरिकाच्या आर्मी, नेव्ही आनी अलास्का युनिवर्सिटीच्यांनी सांगाता मेळोवन हे एक प्रोग्राम केल्लें. आनी हेचो प्रोग्रामाचें बेस कालें म्हळ्यार वातावरणाच्या, म्हळ्यार धरणीतावन 50 किलोमिटर तावन सोडून 1000 किलोमिटर्सचें वातावरण खाली हांगाच तांणी धाडच्या फ्रिक्वेन्सी वरवीं, त्या एका तरंगा वरवीं, सूक्ष्म वरवीं तें बदलावण करूंक शकता. आनी ताचे वरवीं कशें बदलावण जाता म्हणल्या विशयांत एक व्हडले एक ताणें प्रोग्राम करून चिंता पटोवन तें निरंतर चलोवन आसलें. जर तर हांगा तावन धाडचें एक फ्रिक्वेन्सी तरंगा आकाश रसचें, थंयसर आसचें वातावरणाचेर प्रभाव घालूंक शकता जाल्यार म्हजे आनी तुजे भितर गुंची ती चिंतना तरंग फ्रिक्वेन्सी आनी एक व्यक्तीचेर प्रभाव घालूंक शकनागी. म्हज्याच व्यक्तित्वाचेर ती प्रभाव घालूंक शकनागी. आमी मुस्तुपटी चिंता, देवा हांवें अशें चिंतलें सायबा, चिंतले पर्यंत जालें न्ही गे म्हणून. खंयसर तें चिंतले पर्यंत जावचें, हांवें चिंतले पर्यंत कशें जावचें, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या चिंतपांनी थंयसर जावचें तें नकारात्मक फ्रिक्वेन्सी तरंगा ती थंयसर एक सृश्टी करतात आनी तशे प्रमाणे घडटा. जावं करो म्हाका एक पिडा येवन वचोन चिंतचें आनी हांवें तशें पिडेन पडचें मुस्तुपटी. जावं करो आमच्या कुटुंबांत एक जायनातल्यार पुरो म्हणचें आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत घडचें. ह्या थोडे फावटी बरें चिंता आमी आमच्या कुटुंबांत एक जाल्यार पुरो म्हणून आनी तशेंच कुटुंबांत आमच्या बरेंपण जाता. कितें हांव आनी तूं चिंतां ताचेरी एक सकत आसा ते प्रभाव घालूंक शकता. थोडे फावटी आमच्या बोवारी आमकां गुत्त आसना, ह्या गुत्त आसूंक पुरो आमच्या बोवाऱ्याचे व्यक्ती मोस्त्राच्या जाळीन म्हजें तें आनी तुजें तें भरल्यात जाल्यार, द्वेशाच्या जाळींत तें भरल्यात जाल्यार, हर एका संगतींनी आमचे विशीं कितें फाड करूंक वचूं चिंता जाल्यार आमकां एका तराचें इनकन्विनियन्स म्हणटा हांव, एका तराचें फाड भोगता. तांचेतल्याक ते उलयतात, ह्या तांचेतल्याक ती बोगणां आसात, तरी पूण तांचे तावन आमकां एक नेगेटीव, एक नकारात्मक सकत आमकां इफेक्ट करता. आनी त्या देखून थोडे फावटी आमी पळया, घरांत एकलो कोणी उलयना जाल्यार, ह्या दोगां उलयना जाल्यार ती उलयना, तांचेतल्याक आसात, पूण आमकां तांचे कितेंय चिंतून आसात म्हणल्या विशयांत आमकां ते नकारात्मक बोगणां आमकां येवचीं आसात. ह्या जर तर आमच्या बोवाऱ्याचे व्यक्ती आमकां एक बऱ्या रितीर एक स्पंदन दिवन आसा जाल्यार, ताणें उलयचें म्हणून कांय करीचें म्हणून ना, स्पंदन दिवन आसा जाल्यार आमकां एक पॉझिटीव सकारात्मक सकत आमकां एका तराची खुशी हाडून येता आनी आमी एका तराचें जिवाळ जावन आसता. त्या देखून म्हाका आनी तुका हर एका दिसपट्ट्या जिवनांत ती कितें अनेको व्यक्ती, अनेक आत्मे ह्या मनशां म्हळ्यार मनशां कितें आमच्या विशयांत चिंतात, आमच्या विशयांत खतात, ताचो
परिणाम आमकां तो बघता या हांव कितें चिंता ताचे परिणाम आनी एका व्यक्तीक भोगूंक जाता आनी त्या खातीर हांवें तुवें कितें गरजेय जर तर आमी आमच्या बोवारी पुरा नकारी नकारी नेगेटीव उलोवन आसात या नेगेटीव आमचे विशयी तुजें तें कर नासात आनी आमकां विरार जाता जावं करून आमच्या ऑफिसान आमी एक वावर करूंक येता थंयसर गुसू तांचेतले आगुले येतात आमकां वावर करूंक जायना सगळें टेन्शन जाता या आमच्या शेजाऱ्या आमच्या विशयी कालिंगी पाड उलोवन आसात आमच्या मुखार कांय उलयनात जाल्यारय आमकां एका रितीचें कांय एक जायना मग लेंगी सगळे खाली जाता मस्त एक तराचे उपगोण बघता कितेंय आमकां कांय एक जीवसाण नातल्या बरी बघता आनी त्या वेळार हांवें तुवें कितें गरजेय ती सकत तांच्या चिंतपाचे सकत तांच्या उलोवण्याचे सकत म्हाका गुत्तू ना जाल्यार म्हाका तें खाली पळोवन बघता आसतना हांवें चड आनी चड मागण्यांत या सकारात्मक चिंतपानी बरयसय आनी त्या वेळार हांव आनी तूं कितें जाता म्हजो आनी तुजो आत्मो घटायेन भरता कित्याक आमी मागणें करीसय मागणें केल्ल्या वेळार सर्वेस्पराची सकत म्हज्या आनी तुज्या आत्म्याक घटाय दिता मुस्तबुटी आमी पळयता थोडी व्यक्ती सक्रामेंता मुखार बसून आसतात कोणाय कांय येना कांय बडा मागणें ना कांय येना खाली तो मनीस बसून आसा ध्यान करना आसा थंयसर ताका सकत ताच्या आत्म्याक त्या पवित्र सक्रामेंतांत जावन वळटा या चिंतया एका भुरगें ताका इस्कालान खालें पुरा म्हणून सांगलें आनी तें रोडोवन घरा येयलें आवय ताका फुटलून जाण सांगता बिये नाका पोता हे बापूय सांगता बिये नाका पोता हांव आसा म्हणटा ताजें तें कितें बरली ताज्या क्लासींत ताका नकारात्मक तरान ताका स्पंदन केल्लें आनी तें रोडोवन आयिल्लें भुरगें हांगासर पॉझिटीव सकारात्मक तरान आवय बापूय ताजे कडेन उलयतात बिये नाका म्हूण फुटलून धरतात आनी हे भुरग्याक जीव भोगता एका तराचो जीव भोगता खंयसर हें बदलावण ही बदलावण म्हज्या बोवारी आसचे आत्मे म्हज्या बोवारी आसचे व्यक्ती म्हाका नकारात्मक तरान करता आसतना म्हज्या लक्षिल्ली व्यक्ती म्हाका सकारात्मक चिंतपानी भरतात सकारात्मक मोग दितात आनी त्या देखून म्हजो आत्मो परत घट जाता त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू हांवें आनी एका व्यक्तीक एफेक्ट या प्रभाव घालचे बरी जावंक जाता ह्या करिज्माच्या दिसांनी सबार संगती हांव तूं बरें करूंक हांव तूं चिंता पूण आज आनीक संगत हांव तूं चिंतून आसा आनी ती जावन आसा म्हजे तावन सकारात्मक म्हळ्यार पॉझिटीव एनर्जी आनी एकल्याक वळा जाय आनी ताका खुशी भोगा जाय म्हजे तावन कितें जाय ताका एक घटाय ताज्या आत्म्याक भोगा जाय ताका एक खुशी जाय आनी थळ तो कितें जाता ताका बरेंपण घडटा आसतना खंडी जावनी देव म्हाका तुका आशिर्वादीत करता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी चड आनी चड ह्या करिज्माच्या काळार बरेंपण करूंक आशेता जावं करून दान धर्म जावं करून मागण्याक वेता पुरो करता कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका सकारात्मक बरी आत्म्याची सकत हांवें तुवें आत्म्यान भरच्या बसत चिंत्या म्हजें आनी तुजें घर एका जाग्यार आसा थंयसर कांय वेहिकल्सां वचनात धूळ माती चड येना तें घर केदाळे जण पुसिचें म्हणून ना 2 दिसां हेवटी 3 दिसां हेवटी जडल्यार पुसल्यार चलता तेंच म्हज्या आनी तुज्या घराच्या सायडीक मुस्तू वेहिकलां पास जातात ह्या थंयसर धूळ मुस्तू उपता तवळ काम जाता दिसाक 2 या 3 पुटी तें घर नितळ करीचें पडटा मुस्तू आमी नितळ करीचें पडटा तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नकारात्मक चिंतपां आनी एका व्यक्तीची आमचे वयर धाड घालता आसतना म्हजो आनी तुजो आत्मो बळादीक तरान आसा जे जाल्यार हांवें तुवें
थवळ तवळ थवळ तवळ मागणें म्हणून आसा अशें म्हजो आनी तुजो आत्मो बळादीक तरान घटायक जाय जाल्यार हांवें तुवें सत्यवंत जावन जियोंक शका जाय. त्या देखून आमी कितें करता, आमी सकाळीं उठोवन मिसाक येता, थोडे सकाळीं उठोवन ध्यान करतात, थोडे सकाळीं उठोवन बायबल वाचतात, थोडे सकाळीं उठोवन कंथार आयकतात. कित्याक सकाळीं उठल्या कुडले आमचें सगळें तें बॉडीचें आत्म्याचें कितें स्पंदन आसा तें सगळें ते स्विकार करता. फ्रेश जावन आमी उठता, हे बोरी सकत कितें आसा आमी स्विकार करता. थोडी उठीन थोडी कडेन जाल्यार कालें करता, सकाळीं उठल्या कुडले एक कापेकी च्या पिवोवचें, एक पेपर पळोवचें. पेपर पळयल्यार काल जाता तांचो चिंतलें आनी करून जाली, इतल्या जाणांक अशें जालें, अन्याय जालो, तें जालें, पुरा नेगेटीव नकारात्मक आमी पळयता. आनी ताजे उपरांत त्या दीस किरी 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 जाता. कित्याक आमच्या आत्म्याचे सकत आमचें उणें उणें जावन येता. त्या देखून आज आमी एक ह्या करिस्माच्या वेळार निर्धार करीत जाय, आमच्या आत्म्याची सकत हांवें थंय वाडयसाय. आनी कशें करयत, उदाहरणाक सकाळीं उठोवन सांगलें बरें करून फस्टाक सकाळीं ध्यान करचें, मागणें करचें, मिसाक वयचें, ह्या खंयचें कर्ण ध्यान करीत. दुसरें हांवें तुवें सदांच चड आनी चड बरीं उतरां, देवाचीं उतरां नियाळ कोवंक प्रयत्न करीत. सकाळीं दोनपरां, सांजेर, रातीक तवळ तवळ इल्लो वेळ म्हणी देवाच्या विशयंत हांवें तुवें नियाळ केल्ल्या वेळार, तवळ 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 केल्ल्या वेळार आमी एका सक्तीवन भरता. कशें कुडीक तवळ तवळ च्या जेवण आमी खातावंगी, तस प्रमाणे आमच्या आत्म्याक घडयेन घडये आत्म्याची सकत आमी जोडून आसल्या वेळार आमच्या बोवरी आसच्या व्यक्तींनी आमकां कितेंय केल्यारय बेश्टायल्यारय आनी कितें केल्यारय आमकां एफेक्ट जायना, आमकां कांय फाट जायना. इतलेंच न्ही आसतना हांवें तुवें कांय खातान जेवतना ताचेर मागोवन हांवें तुवें खावंक जेवंक जाय. जावं करो जेजूचें बोपयत आमोल एक रगत ह्या खाणाचेर जेवणाचेर पडून दी म्हणून जावं करो त्या पिवणाचेर पडून दी म्हणून जावं करो. कितेंय हांव तूं सेवता जाल्यार हर एकटी तें पवित्र कर्ण हांवें तुवें खावंक जेवंक शिका जाय. इतलेंच न्ही आसतना आमच्या मोतींत खरें नकारात्मक चिंतपां आसल्यार ती थवळ तवळ उडासाकान त्या मोतींतलीं काडूंक हांवें तुवें प्रयत्न करीत जाय. रातीक न्हिदच्या पयलें आमचेतल्याक आमीच एक बरें कुमसार जावंक, म्हळ्यार आमचेतल्याक आमी सांगचें सर्वेस्परा आज म्हज्या जिवितांत हें घडलां, म्हाका बक्षी आनी मुखार कर्णांतले वरें म्हाका कृपा दी. आनी अशें पुरा हांवें तुवें केल्ल्या वेळार म्हजो आनी तुजो आत्मो एक बळिश्ट घटायेचो आत्मो जाता. मात्र न्ही, म्हज्या आनी तुज्या बोवरी आसच्या व्यक्तीक हांव आनी तूं सकारात्मक सकत हांव स्पंदन करूंक शकता. म्हज्या कुटुंबान जियेत आसतना, शेजाऱ्यां कडेन वयता आसतना, अनेक कडेन उलयता आसतना म्हजे मुखांतर कितें वळटा, पॉजिटीव सकारात्मक सकत म्हज्या मुखांतर ती वळोवंक शकता आनी तांकां पुरा बरेंपण घडटा. पयस पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार थोडीं उदाहरणां सांगचीं जाल्यार आमी पळयत थंयसर ती एस्तर आसली, एस्तराच्या बुकांत आमी पळयलें जाल्यार हामान कितें करता, हामान चिंता ह्या मोर्डेकायक कितें म्हणून बूश शिकय जाय म्हणटा, व्हडलो एक फाशीचो खांबो करून धरता. कोणा कडेन सांगना, त्या मोर्डेकायक करी जे म्हण तो सांगना, पूण आपणा इतल्याक चिंता ताका एक फाशी घालीचे. कशें म्हणून राया कडेन करतलो, हांव राया कडेन बाहारी संबंद म्हजो बरो आसा आनी करतलो सो म्हणून. पूण कितें जाता, ताणें तो फाशीचो खांबो केल्ल्यान ताणें चिंतिल्लें ताकाच विरोध वता आनी एक दीस तो राय कितें करता, यस हामानाक तस खांब्यार ताका जिवेशी मारूंक आदेश दिता, उमकाळोंक आदेश दिता. आतां ह्या हामानान चिंतलें कोणाकी गुत्तू ना, ताका मात गुत्तू, तरी पूण ताची चिंतना इतली प्रभावीत सकत इतली की आखरेक ताकाच ती बुडोवंक शकता. त्या देखून चिंतचें नाका हांवें तुवें केवल हांव कितें भायल्यान काम करता, कितें हांव उलयतां तातूंत मात्र प्रभाव आसचो, उरल्यान कांय ना म्हणून न्ही.
त्या देखून सोमेन जेजू म्हणता प्रद्वार करताना तो खरीच आहे म्हणून ना थंय चिंतल्यारी पुरो तो प्रद्वार जावन गेलो कित्याक चिंतपाक सकत आसा चिंता पटल्या कोडलें थंयसर सकत वळ्ळी आनी थंयसर पताक जावन जालें आनी खंयसर हांव आनी तूं बरें चिंता आप करता थंयसर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरो प्रभाव आमकां घालता हेरांकय घालूंक शकता आमी चिंतचें थोडे थोडे मुस्तुबुटी पिरपिरी पुरपुर करणं आमी कोणें सांगलें बरें आयकोचें प्रेजन ना हांव सांगता आतां प्रेजन ना जर तर हांव कांय करता जाल्यार तें म्हाका खुशी आसून म्हाका म्हज्या खातीर करता म्हणून करूंक जाय चिंतया हांव एक काम म्हाका म्हजी पत्नी काम करूंक सांगता जर तर पत्नी खातीर हांव काम करता म्हणून म्हज्या मोतीन आसलें जाल्यार म्हज्या मोतीन कितें आसा म्हज्या बोगणां खयलीं ताजे खातीर खाल्या खातीर हांवें करचें कोण ना तशें चिंताप आसा जाल्यार या ताका खुशी करूंक म्हणल्या खातीर वर्तें जायना पूण जर तर म्हजें चिंताप तें केल्ल्या वरवीं ताका बरेंपण जाता आनी ताज्या मुखार म्हाकाय बरेंपण जाता म्हळ्यार थवळ म्हाका केदींक सुरसुरे भोगनात हर एक हांवें तुवें करचें कामां केदाळें आमच्या बऱ्यापणाक असं म्हणलें हांवें आनी तुवें निर्धारीत करून केल्ल्या वेळार आमचें चिंताप सकारात्मक पॉझिटीव आसता ताजे करून उडास दवरया खंयच्याय ह्या वेळार हांवें तुवें खंयचेंय करचें जावं कोण एक दान दिता एपटी पुरा खरेंच फादरापान सांगलां खरेंच म्हाका दान दिचें तर डब्बा करून घालें कांय प्रयोजन ना घालता आसतना दान दिता आसतना हें म्हज्या बरेपणाक म्हाका म्हणल्यार त्या बरेपणाच्या चिंतपान हांव घालीन जाल्यार तें दान घाल्लें आशिर्वादी जाता जर तर म्हज्या चिंताप एक आसा आनी दान करता बायलांच्या पळोवच्या बरें दिसोंक पुरो उलोवचें उतरां मोवाळ जावंक पुरो जर तर म्हजें भितरलें चिंताप बरें ना तें कांयच प्रयोजन ना आनी तातूंत आमकां पॉझिटीव येवंक शकना एस्थराच्या बुकान आमी पळयलें जाल्यार ती एक एस्थर स्त्री एक सामान्य व्यक्ती तरी पूण मोर्डेकाय तिका ताज्या रायाचे पयल्या बायलेक तिरस्कार जाल्ल्या वेळार तिका तो आपोवन व्हरता थंयसर पळयत पुस्तकांत पळयता एस्थराच्या 2ऱ्या अध्यायांत 5 वाक्यांतून अशें आसा सुजा कोट्यान मोर्देकाय नांवाचो एक जुदेव आशिल्लो तो जायर असो पूत जायर शिमयेचो पूत आनी शिमय बेजमेच्या कुळयेचो किशाचो पूत बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान जुदाच्या राया जेकोनिया सवें जेरुसलेमांतल्यान हाडलेल्या बंदिवानामध्ये तो आसलो तो आपल्या बापल्याच्या दुवे हादसो म्हणजे एस्थेराचो पोस्को बापय एस्थेराचे आवय बापय सली रुपेस्त आनी पळोवंक भोव सुंदर आसली तिच्या आवय बापायच्या मरणा उपरांत मोर्देकाय तिका आपली दूख कशी स्वीकार केली हांगासर पळयलें जाल्यार एक ती एस्थेर कांय एक व्हडलें तिच्या कडेन ना तिका कोणी पळोवची गती नासली तिका मोर्देकाय पळोवन आसलो पूण तिचे ते एक सोबाय आसली पूण जिवितांत अशें घडीत घडटा की हे एस्थेराक थंयसर ताज्या रायाची पतीण जावंक थंयसर ताका सिलेक्ट करतात आनी ती पतीण जाता रायाची पतीण म्हळ्यार राणी जाता उपरांत थंयसर हामान आनी इतर व्यक्ती जुदेवांक सगळ्यांक लागाड काडूंक पळयतात आनी थवळ मोर्देकाय येवन तिचे कडेन सांगता कितें सांगता आमी पळयता एस्थराच्या पुस्तकांत 14व्या अध्यायांत 14व्या वाक्यांत सांगता तूं आतां ओगी रवशी जाल्यार जुदेवांक एक न्ही तर अनेक वाटेन कुमोक आनी सुटका मेळटली पूण तुजो आनी तुज्या बापायच्या घराण्याचो नाश जातलो कोण जाणा तूं ह्या संदर्भा पासतच राणी जाल्या जावेत एस्थेरान मोर्देकायक ही जाप धडून दिली वस आनी सुजांत आशिल्ल्या सर जुदेवांक एकठांय कर म्हजे तर्फे तुमी समेस उपास करा 3 दीस पर्यंत दीस आनी रात खंयच खायनाकात वा पिये नाकात हांव आनी म्हज्यो साकारणी तस बरें उपास करतले हांव असली तयाराय करून हांव कांय त्या विरोध रायशी वेतली हांवें मरोंक जाय तर हांव मरतली मोर्देकाय तसो गेलो आनी एस्थेरान सांगले प्रमाणे ताणें केलें हांगासर पळया हे एस्थेर एक सामान्य स्त्री आशिल्ली ताका एक राणी केली थवळच्या नियमा प्रमाणे राणी आनी रायाक मेळोवंक जायना रायान आपल्या मात वशेत जर तर कोणी आयलें जाल्यार रायान ताजो दांडो उखल परमिशन दिलें जाल्यार मात्र तिका भितर वचूंक ना जाल्यार तिका लागाड काडटात आनी असल्या सन्निवेशनार हे एस्थेर म्हणटा
हे एस्तर प्रभाव घालूंक आपल्या जिणे वरवीं प्रभाव घालूंक चिंता मोर्देकाय फस्ट येवन सांगता तुवें कांय म्हणी करीसे म्हणून आनी एस्तर उपास आनी मागणें ती करता तिच्या साकरणें करयता सगळ्या सुदेव लोकांक करयता आनी ती राया कडेन वचूंक एक धैर्य घेता आनी ती राया कडेन वता मात्र न्ही राय तिका भितर येवंक सोडटा तिच्या उपास मागण्या वरवीं तिका एक सकत मेळटा मात्र न्ही थंयसर रायाक जेवण करता दुसरे बोटीन जेवण करता आनी उपरांत सांगता पळय आमचे अशे अशे कश्ट आसात आमकां सुटका दिजे तुवें पुरो सुदेवांक जिवेशी मारूंक तुवें एक शासन केलें तें शासन बदलीचय आनी थंयसर शासन इणें सांगल्या प्रमाणे बदलाता. आतां सवाल ह्या एस्थराच्या एका तिच्या नर्थ्या वरवीं साबार सुदेवांक बाचावी लाभली जाल्यार एका व्यक्तीन इतल्या जाणांच्या व्यक्तींच्या जिवनांत एक प्रभाव घालूंक शकली जाल्यार हांवें आनी तुवें ह्या समाजांत सर्वेस्पराच्या त्या कुमकेद्वारे उरिल्ल्या ह्या संवसाराच्या आत्म्यांक म्हज्या आनी तुज्या समुदायाक हांव तो प्रभाव घालूंक शकनांगी. एस्तर कांय ती प्रवाद करची व्यक्ती न्ही ह्या तिका प्रवाद करूंक विसरली न्ही ती एक म्हजी आनी तुजे बरी एक सामान्य संवसारीक जिणे जिवन आसली व्यक्ती तरी पूण असली एक स्त्री ह्या सगळ्या सुदेवांच्या लोकांक वांसोवच्या खातीर प्रभाव घालूंक शकता सांच्या जिवितांत एक बरें प्रभाव घालूंक शकता. आज हांव कित्याक हें सांगता म्हळ्यार हांव आनी तुवें एक संवसारीक जिणी सामान्य जिणी जिवन आसा हांव सर्वेस्पराच्या आदारान हांवें आनी तुवें म्हज्या आनी तुज्या समुदायाक आज कश्टार आसा आमकां हर एकल्यांक उत्ता आमची समुदाय अस्खत मस्त कश्टार आसा थवळच्या सुदेव कश्टार आमी कश्टार आसा आनी ह्या कश्टांच्या आशिल्ल्या समुदायाक हांवें आनी तुवें प्रभाव घालचें तसलें एक पात्र घेवंक साध्य आसा आनी त्या देखून ह्या करिस्माच्या काळार हांवें तुवें चिंतूंक जाय सोमी तुवें सांगलां तुज्या उतरांनी निरंतर मागणें केल्ल्या वेळार निरंतर विचारल्या वेळार निरंतर कितें प्रयत्न केल्ल्या वेळार प्रभाव करूंक शकताय म्हूण तुवें एक वाग्दान दिलें आनी त्या वाग्दानाक सोमयांची जो हांव मागता ह्या म्हज्या आत्म्या मुखांतर उरिल्ल्या आत्म्यांक तांकां एक साकार जावचे बरें प्रभाव घालचें तसलें व्यक्तित्व म्हाका तूं दी सोम्या. जर तर ती विधव स्त्री एका नीतीकर्त्याचेर प्रभाव घालूंक शकली तर हांव आनी तूं ह्या समुदायांत ह्या समाजांत म्हजो आनी तुजो आत्मोय आनी एकल्यांच्या वयर प्रभाव घालूंक शकतलो. तशेंच आमी पळयता जाय तितलें उदाहरणां आमी पळयत फिलोमेनाच्या पत्रांत आमी पळयता थंयसर सांव पावलो एक ओनेझिम म्हणल्या व्यक्तीक उल्लेख करता. तो ओनेझिम व्यक्ती एक गुलाम जावन आसलो व्हडलो कांय व्यक्ती न्ही तो एक गुलाम. आमी पळयलें जाल्यार फिलोमेनाक बरयल्या पत्रांत 16व्या वाक्यांत म्हणटा ओनेझिम व्यक्ती विशयंत आनीक तो गुलाम न्ही पूण गुलामा प्रास व्हड म्हणजे तुका मोगाचो भाऊ म्हाका तो अपुरबायचो सई पूण म्हजे प्रास चड तुका तुजे बरेचसो मनीस आनी क्रिस्त थंय भाऊ जाल्ल्यान कितल्या अपुरबायचो तुका तो जावचो ना. एक गुलाम जावन आसलो व्यक्ती बावर्ताक वेंग मारता आनी हो व्यक्ती इतलो प्रभाव घालता की फिलोमेनाक सांबावल पत्र बरयतना म्हणटा जर तर ह्या गुलामाक ह्या ओनेझिमाक तूं स्विकार करता जाल्यार म्हाकाच तुवें स्विकार केल्लें बरें. आनी 17व्या वाक्य म्हणटा एका भावार्थान तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केलां जाल्यार तो हांव भरती करता. त्या ओनेझिमान त्या फिलोमेनाक दुखयलां जावंक पुरो तरी पूण सांव पावलो म्हणटा तो गुलाम व्यक्ती जावंक पुरो पूण तो म्हाका मोगाचो कित्याक भावार्थान म्हजी सांगाती गटाय आसा आनी तो व्यक्ती असलो एक प्रभाव घालूंक शकला की म्हज्या जिवितांत हो व्यक्तीक तुवें स्विकार करूंक जाय. म्हाका कशें स्विकार करताय तस प्रमाणे तुवें ताका स्विकार करूंक जाय. हांगासर हें उदाहरण म्हाका तुका सांगता एक गुलाम व्यक्ती समेत तुटल्या ओडल्या उंचल्या पावंडाक एक प्रभाव घालूंक शकलो जाल्यार हांव आनी तुवें आनी एका व्यक्तीक व्हडा रितीर प्रभाव घालूंक शकता. आमचें जिवन बरें कर आनी एकल्याक प्रभावीत करूंक शकता.
आमच्या जिविता मुखांतर हर एक घडी प्रभावी जावंक जाय. जर तर आमी पाड करता थवळ पाडस घडता आमकां सगळ्यांक तें उदाहरण गोत्त आसा. दावीद राय त्या बेर्शेबा सांगता संबंध दवरल्या वेळार तो नाथान प्रवादी येवन सांगता. कितें नाथान प्रवादी सांगता 12व्या अध्यायांत आमी पळयता शमुएलाच्या 12व्या अध्यायांत तर तुवें सर्वेस्पराच्या उतराचो कित्याक तिरस्कार केलोय आनी ताज्या दिश्टेक वायट दिसता तें कित्याक केलें. तुवें हित्तीत उरियाक तलवारेन जिवेशी मारलोय. तुवें ताज्या बायलेक तुजे पतीन करून घेतली. आमोनीच्या तलवारेन तुवें ताका जिवेशी मारलोय. तुवें म्हजी बेपारवा केली आनी हित्तीताक उरियाच्या बायलेक तुजे पतीन करून घेतली देखून तुज्या घराण्या वयले तलवार कितेंच पयस सरची ना. सर्वेस्पर्श म्हणटा हांव तुज्याच घराण्यांत हांव तुजे विरोध वायट उपजाशें करतलो. तुज्याच दोळ्या मुखार हांव तुज्या बायलांक काडून तुज्या पेल्याक दितलो आनी दिसाच्या उजवाडा तो तुज्या बायलां सवें न्हिदतलो. आनी तुवें हें काम गुप्ती केलें पूण हांव हें सगळ्या इस्रायला मुखार दिसाच्या उजवाडा करतलो. पण हांगासर ह्या व्यक्तींतल्यान पाड भायर आयलें, पाड चिंता भायर आयलें आनी पाड कामां भायर आयलीं आनी ताका परिणाम कसो जालो मोगाच्यान ताणें प्रवादीन सांगलें मानी तशेंच घडलें. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकान 16व्या अध्यायान आमी पळयता 21 वाक्य न्हू. आहितोफेलान अबसलोमाक म्हळें तुज्या बापायन रावळेर राखोवंक सोडिल्ल्या तुज्या बापायन म्हळ्यार हाणें दाविदान अबसलोमाचो बापाय दावीद तुज्या बापायन रावळेर राखोवंक सोडलेल्या ताज्या उपआपतीने कडेन संभोग कर. तेन्ना तुवें तुकाच तुज्या बापायचो दुस्मान करून घेतलें म्हणून सगळ्या इस्रायलाक कळटलें आनी तुजो पक्ष घेतल्यांक धैर्य मेळटलें. अबसलोमा पासत माळयेर एक तंबू घालो आनी अबसलोम सगळे इस्रायल दिसा सारके आपल्या बापायच्या उपआपतीने सवे न्हिदलो. त्या काळार आईफोतेल्यान दिली सलाह देवा लागींच विचारून घेतले म्हणून लोक मानतलो. पळय हांगासर बरें केलें बरो परिणाम, बरें चिंतलें बरो परिणाम. आत्मो पाड करता पाड परिणाम. देखून हर एक उडास्तोर मोगाच्या न्हू हर एक आत्मो आनी एका आत्म्याक परिणाम घालूंक शकता. आनी एका आत्म्याक परिणाम घालूंक शकता. बरें केलें बरें मेळटा, पाड केलें पाड मेळटा. त्या देखून हांव तूं उडास दवरया. मुसळान तुजो आत्मो एक सामान्य आत्मो न्ही, सर्वेस्पर असो जिवाळ स्वास आसलो आत्मो तो. आनी तो आत्मो बरें चिंतून बरें करून बरें उलोवन अनेक व्यक्तीचेर बरें प्रभाव घालूंक शकता. तशेंच पाड करून पाड चिंतून पाड प्रभाव घालूंक शकता. आनी ह्या पाड प्रभाव घाल्ल्या वरवीं आमकांच पाड जावंक शकता. तर आयच्या त्या वचपांत आमी नियाळ केल्ल्या बरी उडास दवरया मोगाचें न्हू. सर्वेस्परा देवा लागीं हांव तूं निरंतर मागया. सर्वेस्परा देवा लागीं सांगया म्हजो हो आत्मो साबार आत्म्यांक बरेंपण करचें प्रभाव घालचो तसलो आत्मो जावन आशिर्वादीत करसुया. आनी ह्या वरवीं म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या ससाऱ्यांक म्हज्या समुदायाक ह्या संवसाराक एक आशिर्वादीत आत्मो म्हजो जावन दी म्हणून सर्वेस्परा देवा लागीं एक घडी मागया. मोगळ्या सर्वेस्परा देवा ह्या घडये आमी मागता सुमया. तुवें आमकां दिल्लो तो आत्मो प्रभावीत आत्मो सुमया. खंयच्या बळिश्ट व्यक्ती वयरी प्रभाव घालूंक शकचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय सुमया. हो आत्मो मनशाच्या आत्म्या वयर प्रभाव घालूंक शकता. देव जावन आसच्या तुज्या आत्म्या लागीं प्रभाव घालूंक शकता. आनी मागल्या वेळार दिनवाशीपणान निरंतर आमी तुका खालतीमान घालन तुजे लागीं आयिल्ल्या वेळार चड आनी चड प्रभाव ह्या आत्म्या मुखांतर पडोवंक शकता सुमया. मोगळा सुमया ओ म्हजो आत्मो हांगासर आसल्यांचो हर एकलो आत्मो एक प्रभावीत आत्मो जावन दी सुमया. आमच्या हर एकलोचो आत्मो आमच्या बोवारीं जियेतल्या व्यक्तींक आशिर्वादाचो आत्मो जावन दी सुमया. आमच्या समुदायाक रच्च तसलो आशिर्वादाचो आत्मो जावन आशिर्वादीत कर सुमया. आमचो आत्मो ह्या संवसाराक बरेंपण करचें तसलो विशेष तराचो प्रभावीत आत्मो करून आमकां तो आशिर्वादीत कर. आनी ह्या मुखांतर शांती समाधान संतोशाचें जीवन जिवन उपरांत तुजे सांगता जिवनचें भग ह्या आमच्या आत्म्याक फावो करून मागता. आमीन. Let us look at Jesus. Let us fix our eyes upon Jesus, thanking Jesus for all the good that He has done for us. Let us praise God
for all the good things in our lives. Jesus, we thank you for supernaturally protecting us. There were many instances in our life where we could have got hurt, where we could have got defamed among our friends, where we could have got emotionally hurt, where people could have ridiculed us, but you guided us and protected us. We thank you for that. Jesus, we thank you for the good health that you have given us in these past years, and we praise you for all the good things that has happened to us and how miraculously you have protected us. Lord, we pray specially for all the people who are in the hospitals, who are suffering through the COVID diseases, and who are having different ailments and sickness. Lord Jesus, through your mighty hand, touch them and heal them and deliver them. You have said that you are the healer, and you have said that you are the same yesterday, today, and forever. Lord, we pray that through your word, let each one of them receive a supernatural healing right now. Through your blood, let them be set free by the power of the Holy Spirit. May every ailment, may every sickness, every disease, every hereditary disease be cured in the mighty name and the blood of Jesus. Jesus, we surrender the doctors to you and all the medical staff who are giving treatment to the patients, where their minds are filled with tension, where their minds are blanked out, where they cannot find the right disease. We pray that through your precious blood, cleanse their mind, protect their families, protect them as they do service, mightily guard them and lead them. Let them administer the right medicine and give the right medicine and give the proper treatment. Spirit of God, we pray that you heal each person mightily. Let every disease may be healed. The pain in the heart, let it be healed. Let the arthritis disease may be healed. Let every pain in the body may be healed. Jesus, we pray for the kidney stone you are showing right now through your precious blood. We pray that the persons who are having kidney stone right now may be healed by the precious blood of Jesus. Lord, we pray every individual who is undergoing suffering and pain, through your mighty hand, let them receive the healing and let them see a supernatural shift in their body today. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Lord, we welcome the mighty presence of the Holy Spirit in our life. We surrender our mind to you. Let every wicked and evil thought, we surrender it to you. Let every inner scars in our life, which are their inner wounds, which have not healed during many years in relationships with the different people or through experiences or conduct of other persons, we surrender it to you. Jesus, heal our inner wounds right from the womb of our mother
until today, we surrender every single inner wound that is being a blockage in our life for the change of our attitude, for the change of our lifestyle, for the change to believe in you completely. Jesus, we surrender our inner wounds to you. Heal them completely. We surrender our heart to you, Jesus. Every wicked desire, anything that is against your kingdom, we surrender it to you. Purify it and heal it and cleanse it. Jesus, we surrender our soul to you. Cleanse it and make it whole. Jesus, as you cleanse our soul, may the mighty power of God flow through our body, cleanse and heal every wound in our body, heal every situation and change every situation. Lord Jesus, we invite you in our situation. We invite you in our workplace. We invite you in our relationship. We invite you in our college, among our teachers, Jesus, among our friends, among our families. We pray for all the priests and the nuns, especially Jesus, mightily anoint them and lead them. Lord, we pray that you bless our community and you lead us through your mighty Spirit. Lord, we also pray for everybody who are affected directly or indirectly due to the COVID pandemic. We pray for the people who have lost their jobs, people who have lost their family members, people who are suffering right now. Through your mighty grace, we pray for a supernatural deliverance and set free over their family. May the hand of God be upon them. Right now we pray that you shower your blessing and change the situation. Jesus, you are the healer of our life. We pray that you send your word and heal all our diseases. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. Hallelujah, 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory God, God, you so right, God, you Spirit, Lord Jesus. Hallelujah. I see the Lord touching somebody with the speech deformity. The Lord is blessing the person. I also see the Lord blessing and delivering somebody who is not able to remember things. The Lord is going to grant supernatural power to remember. The Lord is asking you to claim this promise. The Lord is also showing that somebody who is being praying for a better eyesight is receiving the eyesight right now. I see the Lord also healing the stomach and different pains in the body of different individuals. I see somebody who has gotten into an accident and asking God, why have I gotten into an accident? Why is this happened to me? The Lord is telling, trust Him and rely on Him and you will see the way. The precious Lord is showering His Holy Spirit mightily and is changing the situation of the family members.
I see many individuals being blessed right now by the mighty power of God. I see families being changing. Where there was hatred, I see the love of God going to come. I see the Lord blessing few individuals with riches. The Lord is also guiding and healing and delivering few people. The Lord is showing that few people who are praying for the guidance in their education, in the field of their job, in their career, or in something related to leadership, the Lord is guiding you today. The Lord is telling, rely on me and rely on my word, and I will guide for you. I see also certain people who are praying for certain things about a particular place. The Lord is granting you deliverance, and the Lord is going to move in that place and move there with you, and you will see a supernatural change in your life. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು, ಮನವು ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. Jesus, we pray that your love may fill our hearts right now. Help us to forgive each and everybody. Change our heart. Lord Jesus, we pray for the peace in the families. We pray for the individuals who are suffering in their families due to unforgiveness. We pray for the couples who are separated due to anger and misunderstanding. Right now, Jesus, let your heart be filled in their families. We pray especially for the children who are suffered due to the consequences of the decisions of their parents, couples who have been divorced. Right now, Jesus, let them feel the love of God. Let them be loved through your presence. Help them to experience the love of God. We pray for every individual who is feeling right now rejected. Jesus, we surrender them to you. Help them to receive and accept you as their personal Savior. Help them to receive the love of God. Help them to shower your love upon other people. Jesus, mightily touch each and everybody. Help us to experience your divine love so that we may shower the love upon other people. सकड आमी दिबी घालया. सोम्याचे आशिर्वाद आमी जोडूंक येता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दाबया. देवाच्या उतरां मारिपात आमी आयकलें. ती विधव स्त्री त्या नितीकर्ता लागीं परत आनी परत आनी परत परतूंक लागली. आनी त्या स्त्रियेचे ते उपाग नाकात म्हणल्यार त्या मनोभावान त्या नितीकर्तान कितें तिका गरज आसलें, दिजय आसलें, नीत ती दिली. आज आमी मोगाळ भावां आनी भयणी परत आनी परत भावार्थान मागतना सुमयाची दारां आमी बडयतना सुमी आमकां उक्ती करता. तेदगून सुमयान म्हणलें, मागा आनी तुमी घेतल्या, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. तर ह्या घडये भावार्थान पत्यानीन आमी मागया मोगाचें न्हू. कितें सगळें तें सवांग घेवन ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावन आसा. सकड सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. आमच्या कुटुंबाक सुमयाच्या पांयां आमी हाडया. कुटुंबांतल्या सकड सान्याचो नांवान उडासा काडया. आमच्या कुटुंबांत घरांत कितें समस्या आसात, कश्ट आसा, पिडाशिडा आसा, दूख आसा, कोणी कुटुंबाचो सांदो वायट वाटेन वा वायट सवयांक बली जाला, गुलाम जाला आनी ताका लागून कुटुंबाचें समाधान शांती बिगडल्या जाल्यार
तसल्यांक आमी आमच्या कुटुंबाक सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून हे घडी मागया. सबाजन तरणाटे म्हजे लागीं विविध जाग्यांनी वचून कामा खातीर सोदना करनासात. ह्या कोविडा वरवीं जायत्यांनी कामां उगडावन घेतल्यांत, कामां नात. एकाल्याकान थोडे कांगाल जाल्यात, बिझनेस थोड्यांनी उगडावन घेतला आनी निराश जावं पावल्यात. जाल्यार सभा तरणाटे आसात, मागोवंक सांगलां तांच्या आवय बापायनी वडिलांनी तांचे खातीर असल्या तरणाट्यांचो युवा जनांचो जे कोण काम ना कामा खातीर सोदना करनासात तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. सुमी तसल्या तरणाट्यांक युवा जना व्यक्तींक आपडून दी, तांकां धैर्य दिवन दी, समाधान दिवन दी आनी प्रत्येक जावन तांणी आशिल्लें एक बरें काम सुमी तांकां प्राप्त करून दी आनी त्या मरीपा तांचो फुडार तांच्या कुटुंबाची जबाबदारी तांणी वावोवंक कान मारूंक सुमी तांकां आदार दिवन दिवन आमी मागया मोगाचें न्हू. आमच्या कुटुंबांत आसच्या आनी तशेंच आमच्या मोगाची कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां प्रत्येक जाण विविध तरांच्या पिडेन वळख जाल्यान कश्ट जातात तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जाण म्हजो काजीन भाव एकलो ब्रेन ट्युमरा वळख जाला, कश्ट जाता आनी आज कठीण दूख आसा. जायतो बोब मारता एका लेखान मागोवंक सांगलां त्या कुटुंबाच्यान ताच्या पत्नीन विशेश तरान ह्या भावा खातीर आमी सुमयेच्या पांयांतळाक समर्पण करया. सुमी ताका आपडून दी, ती दूख सोसूंक कृपा दिवन दी, सुमयेची खुशी धर ताका गूण करून दी. सुमयेच्या पांयांतळा विशेश तरान ताका समर्पण करया. तशेंच एक स्त्री कॅन्सर पिडेक वळख जावन कश्ट जाता आनी तिणें आनी तिच्या कुटुंबाच्यांनी तिच्या लागीं मागोवंक सांगलां. तिच्या खातीर विशेष तरान ह्या भयणी खातीर मागया. आनी तशेंच विविध तरान आमचे भाव भयणी कश्ट जातात, पिडेक वळख जावन आस्पत्रेनी आसात, कोवीड पिडे वरवीं कळवतात. ह्या सक्कट भावनांक सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करून आमी मागया. आमचे लागीं वैयक्तीक तरान कोणें मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. आमची मागणी, आमची तेसावां, आमच्या कुटुंबाची तेसावां सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. सगळ्या संवसारा खातीर मागया. ही कोरोना पिडा बेगीनच थांबोवन दी, पयस सरून दी मागया. पवित्र सभे खातीर आमी मागया. आमच्या बापा साहेबा खातीर, सक्कट बिस्पां खातीर, आमच्या मंगळूर देशाच्या गवळी बापां खातीर आमी विशेष तरान तांचे खातीर, तांच्या बऱ्या भलायके खातीर, तांच्या मिसावा खातीर मागया. ह्या जाकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया विशेश तरान. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर मागया. इस्कॉलाक ती वेतात, बरें शिकोवंक मोत सुमी उजवाद दिवन तांच्या भुरग्यांक परिक्षेनी बरें करपा दिवन तांचे खातीर आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक तेसावां सक्कड आनी प्रत्येक जाण आमच्या शालो पंगडा लागीं सबारांनी मागोवंक सांगतात. ह्या सक्कट भावनांक भाव भयणी सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करता. तांची तेसावां आमी समर्पण करता. परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणीक तांकां सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करता. तांचे वावर, तांचे कश्ट दूख आनी प्रत्येक जावन तांकां सुमयान तांच्या वावराची भद्रती दिवंक तांकां सांबाळच्या खातीर ही सक्कट तेसावां सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. कोणें आमचे लागीं मागून सांगल्यार तांकां हर एक लागीं सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करया. सुमी हर एक लागीं आपडून दी, गूण करून दी, सुमयेची कृपा सकत तांच्या जिवितान वाळून दी म्हूण आमी मागया. आनी ह्या सर्वांचेर आनी आमचेर सुमयेचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करुया. पुर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधार्या. सर्वोन्मेच्या अस्कत्विष्या बावताचे बळतिव्या. जसे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा. पदवी महिमा सस्ता एकाच तळ्यात हसीता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडटा. प्रार्थुया. ये देवा विशेष साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सवकडात तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून सबळ सदांच आमचेर आमी बगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक मान करूंक आमकां दायन फवखन सदांच तुजी इश्टागात बघून तुझ्या मोगान जियोंक आमकां आदार लाभय. तो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना.